इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. देसाची शुद्धी. चॅप्टर 31. हें सगळें जातूच हाजीर आसलोलो सगळो इस्रायलाचो लोक जुडाच्या सगळ्या शारांनी गेलो आनी जुडांतल्या, बेंजामिनांतल्या, एफ्रायमांतल्या आनी मनासेंतल्या मुर्त्यांचो तांणी चुरो केलो. आशेरा देवीचो मुर्ती मोडून उडयल्यो. उंचलीं स्थानां आनी वेदी तांचो नाश जायसर मोडून उडयल्यो. मागीर सगळो इस्रायलाचो लोक आपआपल्या देसांत आपल्या शारांत परतलो. याज्ञिकांक आनी लेवितांक नवी मांडावळ. हेजेकियान आपआपले सेवे प्रमाणे याज्ञिकांचे आनी लेवितांचे वांगड स्थापले. सर्वेस्पराच्या तोंबूच्या दारवंट्यां भितर उलपायलोलीं आनी शांतीचीं बलिदानां भेटोवंक, चाकरी करूंक, दिनवासूंक आनी वाखाणूंक हो जावन आसलो याज्ञिकांचो आनी लेवितांचो वावर. सर्वेस्पराचे समूर्तीन थारायलोले प्रमाणे सकाळच्या आनी सांजेच्या उलपायलोल्या बलिदानां सोनवाराच्या, अमासाच्या आनी परबांच्या उलपायलोल्या बलिदानां खातीर राजान आपल्या दायजांतलो एक वांटो दवरलो. याज्ञिकांनी आनी लेवितांनी सर्वेस्पराचे समूर्ती खातीर ध्यान मन लावन वावर करचे खातीर ताणें जेरुसलेमांत रावपी परजेक तांच्या उदार पसोना खातीर फावो तें दिवंक आदेश दिलो. हो कायदो वेव्हारांत येतोच इस्रायलकारांनी सगळ्यांहून बरो अरोव, सोरो, तेल, म्होंव आनी शेतांत पिकता तितलेंय हाडून दिलें. तांणी सुभापणी सगळ्याचो धावो वांटो हाडलो. जुडाच्या शारांनी रावतल्या इस्रायलाच्या आनी जुडाच्या लोकांनी गोरवांचो, मेंढरांचो तशेंच सर्वेस्पराक आपल्या देवाक भेटयलेल्या पवित्र वस्तूंचो धावो वांटो हाडलो आनी सगळ्यो वस्तू राशीक मारल्यो. हो राशीक मारपाचो वावर तांणी 3ऱ्या म्हयन्यांत सुरू केलो आनी 7व्या म्हयन्यांत सोंपयलो. हेजेकियान आनी अधिकाऱ्यान पुंज पळयले तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक आनी ताचे परजेक इस्रायलाक वाखाणली. उपरांत हेजेकियान पुंजां विशीं याज्ञिकां आनी लेवितां लागीं बारीकसाण घेतली. जाडोकाच्या कुटुंबांतल्या मुखेल याज्ञिकान आजारियान म्हणलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत परजेन आपलीं दानां हाडूंक सुरू केलें तो दीस थावन आमकां फावो तितलें जेवंक मेळ्ळें आनी जायतें उरलें. सर्वेस्परान आपले परजेचेर आशिर्वाद घालो आनी हाका लागून इतलें सगट उरलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वस्तू दवरपाचीं कुडां तयार करूंक हेजेकियान मागलें आनी तांणी तीं तयार केलीं. तांणी विस्वाशीपणी दानां, धाव्या वांट्याचो देंग्यो आनी संस्कारलेल्यो वस्तू हाडल्यो. कोनान्या लेविताक हाची मुखी जबाबदारी दिली आनी शिमेई ताच्या भावाक ताचो आधारी केलो. आनी जेहिएल, आजाजिया, नाहात, आसाहेल, जेरेमीत, जोजाबाद, एलिएल, इस्माकिया, माहात आनी बेनाया हे सगळे हेजेकिया राजाचे आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराचो अधिकारी आजारियाचे हुकुमे प्रमाणे कोनानिया आनी ताच्या भावा शिमेयाच्या हाताखाल देखरेख दवरपी आसले. उदेंतीचो दरवंटो राखपी कोरे लेवीत जिमनाचो पूत खोशेमोनान देवाक दिल्ल्या देण्यांचो जबाबदार आसलो आनी सर्वेस्पराक भेटयल्लीं दानां तशेंच पवित्र वस्तू वांटूंक ताचो वावर आसलो. याज्ञिकी शारांनी ताका आदार दिवंक एडेन, मिनियामीन, जेशुआ, शेमाया, अमारिया आनी शेकानिया आसले. ल्हान व व्हड जावन तांच्या वर्गां प्रमाणे ते आपल्या भावांक देणी वांट्टाले. त्या भायर वंशावळीचे दाखल्यांनी जांचीं नांवां आसलीं तांचे जबाबदारे आनी वर्गा प्रमाणे वांटणी कोत्ताले. हे सगळे सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन तरेचो वावर करून दिसा दिसपट्टी आपली जबाबदारी पाळटाले.
आपल्या बापायच्या घराण्या प्रमाणे याज्ञिकांची वंशावळ बरयलेली जाल्यार 20 वर्सां वयर आसलेल्या लेवितांची नांवां तांच्या वर्गां आनी कामां प्रमाणे बरयलेलीं आसलीं. वंशावळीन नांवां आसलेल्या धाकट्या भुरग्यांक तांच्या बायलांक पुतां आनी dhuvank वांटो आसलो कित्याक तांणी विस्वाशीपणी आपणाकूच povitr केलीं. शारा भोंवतणी आसलेल्या nog-रानी रावतल्या आरोनाचे कुलयेचे याज्ञिकांक तशेंच वंशावळीन नांवां नोंद केल्ल्या लेवितांक तांचो वांटो दिवंक दôr-eka nog-रांत मनीस नेमलोले. हेजेकियान आख्खे जुडांत अशें केलें. जें कितें सर्वेस्परा आपल्या देवा मुखार बरें, खरें आनी सारकें तें ताणें केलें. सर्वेस्पराच्या घराचे सेवे खातीर ताचे समृती आनी नेम कायद्यां पासत जें कितें ताणें केलें तें सगळें देवाचे खुशे प्रमाणे केलें आसलें. सगळ्या काळजान ताणें तें केलें आनी हे परी तो येसस्वी जालो. देवाचें उतर हें